भारत खंय शेतीप्रधान देश, पण पंजाबाच्या शेतकारांनी प्रधानमंत्र्याकय हालोवन सोडलो. गोंयांतय बळीराजाची एट राजावरी ना, तेय खंय पोटा खातीर धडपडटात. तेंच्याय कडेन सरकाराची आडनदरच चल्ल्या. देखीक मयेचे शेतकार फाटली 6 ते 7 वर्सां जालीं न्याय मागतात. अजून तेंकां न्याय मेळोंक ना. सद्याक 100 क्विंटल भाताची नासाडी जाल्या. आमी दाखयतात गांवकारोडो मयेच्या शेतकारांची अवतिकाय. मये गांवकरवाडच्या पैठाच्या खळार म्हणटात त्या भागातली ही शेतां कशी कुसोन गेल्यात पळयात. बळीराजाचोच हांगा बळी गेला. सुमार 300 शेतकार हांगा भात रोयतात. खणींनी मये गांवाक रेवाडो घातला. खणींचे रिजेक्शन थेट शेतात वचून भोव लुकसाण जालां. 2016 सावन किसान सभा आसूं वा हेर शेतकार खण आस्थापना कडेन माती काडून दियात रे अशें मागत येयल्यात. कंपनीची आस्थापना आयकनात म्हणून मामलेदाराक गाराणें घातले. डिसिल्टिंग करून दिवचे अशें तेणें ऑर्डर काडली. जो मेरेन डिसिल्टिंग जायना तो मेरेन लुकसाण भरपाय तरी दिवची अशें ऑर्डरीत म्हटलां. पूण खंयचे कडेन कांय ना. शेतकारांनी गोवा 365 कडेन आपल्यो व्यथा मांडल्यो. आयकात. पळय तो पण कोण आला येला पळय काय कोण येवन हे बुवंकू ना थोडे कित्याक ते तहें उदीक भरपूर पडला. पांय कितके वयता पळय. खंय सुकले घोरतले म्हटल्यार व्हरोंक गावना. हे जे आमचे आतां 10 जाणांचे पोट आसलें तूं गेलें कितें करतलो. आमदारानूय हे येवन पळोवचें आनी कितें तरी आमदारान सरकारान आमकां दिवचें लुकसाणी. अशी केन्ना जायनासलें. ह्याच वर्सा पावसूय खूब पडलो आनी हें आतां अशें उदीक सुकात ना. मशीन येयला पूण मशीन तें घालूंक गावना रमता. पूण जेन्ना हें पीक तयार जालें आनी जेन्ना काडपाक आमी सोदता तेन्ना ह्या पिकाची नाशाडी जाता. गेली 2 वर्सां हो असो प्रकार जायत आसा. कित्याक तर हेचो फाटलें मायनींग जें हें आसा तो विशय मुळाशी आसा हेज्या. आनी हांगासून जें पाणी निचरो जावन वचपाक जाय तें निचरो जावन वचना. आनी म्हणून आमी वेगवेगळ्या पातळ्याचेर हें सरकाराक दाखोवन दिलां. आमचे कृशी अधिकारी आसले तांकां निदर्शनाक हाडून दिलें आनी कोर्टानूय काही निर्देश दिल्ले आसा आमचे एके केसीन की हें डिसिल्टिंग आहा तें करणे गरजेचें आसा. पूण सरकाराक तेजी आजुनूय जाणीव जायना की हें कितलें गरजेचें आसा. आयज मातसो जरी पावस पडलो हें उदीक हांगासर तुंबल्या उपरांत ही शेताची सगळी आयज नासाडी जाल्ली आसा. जवळ जवळ 100 क्विंटल भात जें आसा तें जमीनदोस्त जाल्लें आसा. आनी प्रत्येक शेतकाराक म्हाका दिसता कितलेशेंच हें नुकसान जें आसा तें सोंसचें पडलां. आतां तेंचो उदरनिर्वाह जो आसा तो ह्या शेताचेर जातालो जाल्यार तो कसो जातलो हो प्रश्न चिन्ह आतां फुडें आसा. सबंद पावस आनी फुडलो गीम पर्यंत जें आमकां भात हें पावताले जेवपाक त्या शिवाय आमी काही विकताले बी जाल्यार तें आयज आमकां सगळेंच ना जाल्लें आसा. सेझागो आणि चौगले कंपनीच्या मिना खणींचे मातयेचें रिजेक्शन येवन शेतांनी भरलां. उदक वचपाक वाट ना. देखून शेतां ओलीच उरतात. मुळांतल्यान शेतां कुसतात. कितलेशेच वर्सांचो हो प्रश्न तुमन उरला. 7 दिसां आदीं कृषी विभागान मयेकारांक शुक्रारा मशीन धाडटा म्हणून सांगलेलें. शेतकार आजून वाट पळयतात. मशिनाचो पत्तो ना. हेच्या वयल्यान सरकाराक शेतकारांची कितली काळजी आसा तें कळटा. 15-16 हजार खर्च जाला पळय. मशीन म्हणून घेतलां तेंवूय अशें आनी कितें सगळें इबाड लायलो पळय आमचो. आमकां कृषी खात्या तर्फे सबसिडी मेळटा हार्वेस्टिंग मशिनाक. पूण हार्वेस्टिंग मशीन सुद्दां हांगासर ह्या भागान एकूच आसल्या कारणान ते सारके टायमार पावना. जर ह्या पावसा पयलीं जर हांगा मशीन पावल्लें फाटलो पावस जो पडलो तेच्या पयलीं मशीन पावलें जाल्यार आमचें हें सगळें भात काडून जातलें आसलें. आनी आयज हो प्रसंग जो आसा हो शेतकाराचेर येवचो नासलो. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे.